नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by MVR Homes, Beyond Luxury. SEZ प्रमोटरांक 256 कोटी फारीक करूक IDC काडटली रीण. IDC कडेन सध्या आसात 35 कोटी. फिक्साक घातिल्ल्या पैशांचो पत्तो ना. कारभार एक्सपोज. गोयच्या टॉलरांनी मारिल्ले 40% मायज नुस्तें एक्सपोर्ट. टॉलरवाल्यांक कोट्यांची सरकारी सबसिडी आनी डिझल. गोंयकार खाता भायलें नुस्तें. खासा रिपोर्ट. टायट जावन गाडी चलयतल्या आड ट्रॅफिक पुलिसांची धडक कारवाय. लायसन्स सस्पेंड करून जेलीत घालपाची शिटकावणी. गटारीच्या मुर्तार पुलिसांची मोहीम. पोर्तुगीज पासपोर्ट घेवन युरोपांत काम धंद्याक वतल्या गोंयकारांचेर राणेन केल्या वादग्रस्त विधानाचो काँग्रेसीनूच केलो निषेध. महिला काँग्रेस म्हणटा राणेन मागची माफी. गोयच्या कॉलेजींनी प्रिन्सिपल सोदून मेळना. 12 कॉलेजीक ना पूर्ण वेळ प्रिन्सिपल. ऑफिशिएटिंग प्रिन्सिपलाचेर कारभार. सरकार म्हणटा बरो उमेदवार मेळना. आनी कांदोळे खुनाचे केशीत पुलिसांनी दोगांकूय कर्नाटकात गदगांतल्यान उखल्ले. दोगांची खुनाची कबुली. तलवार सुरो जप्त. खुनाची CCTV फुटेज प्रुडंटाच्या हातात. SEZ कंपन्याक IDC फारीक करता ते पयशे खंय? टॅक्स पेयरांचे न्ही. प्रमोटरांचे पयशे फिक्सात दवरिल्ले. ताचे व्याज कंपन्यांक दितले म्हूण IDCचो चेअरमॅन सांगता. खरी परिस्थिती वेगळीच. हे 133 कोटी फिक्साक घातिल्ले नाच. IDC रीण काडून कंपन्यांक पयशे फारीक करतली. ते रिणाचे हप्ते आपले येणावळींतल्यान म्हणजे टॅक्स पेयराचे बोल्सांतल्यान भरतली. प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह. IDCची SEZान आडकल्ली 38 लाख चौखंड मीटर जमीन घेवंक कंपन्यांनी भरिल्ले पयशे आनी ताचेर जमिल्ले व्याज प्रमोटरांक दिवंक तयार जाल्यात. कंपन्यांक पयशे फारीक करपाक टॅक्स पेयरांचे पयशे वापरूं नाकात म्हूण काँग्रेसीन सरकाराक शिटकावणी दिल्ली. IDCचो चेअरमॅन आमदार ग्लेन तिक्लो सांगता कंपन्यांनी दिल्ले पयशे खंय बँकेन फिक्साक घाल्यात. ताचेर जमिल्ले व्याज आनी प्रिन्सिपल खंय कंपन्यांक परत फारीक करतले. It is 123 crores and is not taxpayers' money. आता आम्ही 123 crores was taken from all the 7 companies at that point of time. And thereafter we put his money in the fixed deposit. And the interest that we accrued from there, the interest, that is the interest when the Supreme Court, when the Honorable Supreme Court made a mention that they demanded, the 7 parties demanded 15%. So we said no. Whatever interest we accrued from that 120 crores, we will, from the 133 crores given to us, we will pay the interest. IDCच्या MDन 2-1 महिने फाटी अशेंच सांगिल्ले. जमला ते व्याज म्हणून दितले. All the 5 parties, out of 7 parties, 5 parties have asked for refunding the amount with 15% interest. We are not agreeing to 15%. We said whatever interest IDC has earned on the amount which was deposited in the bank and on the FDs, whatever interest we have got in those relevant years, equivalent amount we will pay back. मात सत्य परिस्थिती वेगळीच. 27 जुलयाक जाल्ले कॅबिनेट बसकेक IDCचे हे SEZ जमीन सेटलमेंटाचो प्रस्ताव मान्यतायेक आयिल्लो. IDC कडेन फक्त 35 कोटी आसा म्हणून कॅबिनेट नोटान क्लियर बरयला. 7 कंपन्यांनी मेळून प्लॉट घेतना IDCक दिल्ले 133 कोटी, केल्ले डिपॉझिट ताचेर आतां मेरेन सादारण व्याज जमूंक जाय आशिल्ले 123 कोटी. मात IDC कडेन व्याजूय ना आनी प्रिन्सिपलूय ना. प्रमोटरांक 256 कोटी दिवचे पडटात. IDC कडेन आसात फक्त 35 कोटी. उरिल्ले 221 कोटी IDCक रीण काडून उबे करूंक सरकाराची मान्यताय जाय. 221 कोटी IDCक EDC वा दुसऱ्या अर्थीक संस्था कडल्यान रीण घेवन उबे करचे पडटले. जर IDC कडेन 35 कोटीच आसा आनी SEZ प्रमोटरांचे पयशे फारीक करूंक IDCक रीण काडचें पडटा जाल्यार IDCन फिक्साक घाल्ले ते पयशे गेले खंय? काय सरकार नित्याच्या खर्चाक तेवूय कड्डून मेकळे आनी आतां परत नव्या रिणाची वजी.
प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. गोंयच्या टॉलरांनी मारिल्ले 40% मायज नुस्तें एक्सपोर्ट सरकाराचोच डाटा सांगता. टॉलरवाल्यांक सरकारी सबसिडी आनी गोंयचें नुस्तें मात वता भायर. गोंयकारांचेर भायले बेभरवशाचें नुस्तें खावपाची पाळी. कितलीं वर्सां हेंच चल्लां. गोंयचें नुस्तें पयलीं थळाव्या मार्केटांत उरल्यार एक्सपोर्ट करपाची पद्दत ना. खासा रिपोर्ट. नुस्तेमारी खात्यान दिल्ल्या माहिती प्रमाण वर्साक सादारण 1 लाख ते 1,10,000 टन नुस्तें पडटा. तातूंतले 35 ते 40% नुस्तें भायर एक्सपोर्ट जाता. हो पळयात डाटा. 2015 1,08,000 टन एक्सपोर्ट केलो 34,418 टन. 2016 नुस्तें मारले 1,01,000 टन एक्सपोर्ट केले 38,209 टन आणि 2017 1,20,000 टन नुस्तें मारले जाल्यार एक्सपोर्ट केले 44,444 टन. इतल्यात ना, एक्सपोर्टाचो हो डाटा एमपीटीतलो. त्या भायर फीश कंपनीन वचनासतना एक्सपोर्ट जाल्ल्या नुस्त्याचो डाटाच सरकारा कडेन ना. दुसरे वटेन गोंया भायले कितले आनी कसले नुस्तें भितर सरता ताचोय डाटा सरकारा कडेन ना. सरकाराचो कारभार ट्रॉलरवाल्यांक फक्त सबसिडी वांटपा पुरतो. आंधळो दळटा आनी कुत्रो पीठ खाता. सीझन सुरू जालो तरी नुस्त्याचे ट्रॉलर आनी बोटी अजून सारक्यो वचूंक लागूंक ना. मात जे कितें नुस्तें थोड्यो बोटी हाडटात ताचो एक्सपोर्ट सुरू. नुस्तेमारी मंत्री म्हणटा एक्सपोर्ट बंद केल्यार गोंयांत जाय तितलें नुस्तें मेळटलें. गोंयच्यान नुस्तें एक्सपोर्ट जाता पळय तेजेर कंट्रोल करीत जाल्यार इम्पोर्ट करपाची हें कमी जावची ना. बऱ्या प्रमाणान आळो बसूं शकता, पण कशें आसता की एक्सपोर्टूय करणें गरजेचें आसता. एका एका वेळार भरपूर नुस्तें येता आनी इतकें नुस्तें खराब करप हें तांचोय नुकसान जावंक शकता त्या रापणकारांक. त्यामुळे एक्सपोर्ट करप हें गरजेचें आसता. तरी आमी जर एक्सपोर्ट स्टॉप केलो जाल्यार लोकांक एक बऱ्या प्रमाणान नुस्तें मेळटलें, पण त्या रापणकारांचें नुस्तें खराबूय जावंक शकता. म्हणून ताणें एक्सपोर्ट करपूय हें गरजेचें आसा. त्यामुळे सरकार दोनूय दृश्टीन विचार करीत आसता. गोंयकार खायनान आनी चड मेळटा तसलेंच नुस्तें एक्सपोर्ट जाता म्हूण मुख्यमंत्री उलोवन दाखयता. And the local catch is mainly restricted to limited variety of fish such as mackerels, sardines, lepo, prawns, tuna, etc. Further, Goa being a renowned tourist destination with a vibrant tourism industry, the demand for popular variety of fishes like pomfret, spearfish, etc. from the tourism industry could not be catered by the local catch alone. Hence, the demand for fish is met by importing the fish from the other states across the country. Such import of fish, apart from reducing the demand-supply gap, also helps in stabilizing the market price of the fishes, thereby making these species affordable to the Goans. गोंयांत सगळ्यांत चड पडटा ताल्लो. बांगडो दुसऱ्या नंबरार. तिसऱ्या नंबरार सुमार 8% प्रोडक्शन सुंगटाचें. मात गोंयचे सुंगट एक्सपोर्ट आनी गोंयकार खाता भायले सुंगट. कोट्यांची सरकाराची सबसिडी घेवन गोंयचे ट्रॉलरवाले गोंयचे नुस्तें एक्सपोर्ट करतात. गोंयकार खाता आंध्र, केरळ आनी पश्चिम बंगालाचे फॉर्मेलिनाचें नुस्तें. इतले मजगतीं फॉर्मेलिन प्रकरणा वयल्यान आदवोगाद राजीव गोमसान घाल्ले याचिकेचेर शुक्रारा मडगांव कोर्टान सुनावणी जाली. पुलिसांनी कोर्टाक दिल्ली जाप पळयल्यार पुलीस कोणाक तरी साल्वार करपाचो यत्न करता अशें दिसता. Today my petition came up for hearing before the Honorable Judicial Magistrate. The PI of Atawada Police Station as well as Superintendent Police South Goa have filed a reply. The reply is very shocking. In their reply they have said that I have not given them documentary evidence in support of the case, whereas I have given them several documents. They have said that I have not given them details of the trucks and description of the trucks, and therefore they are unable to actually locate these trucks, and they do not know which are the trucks, and they will find it difficult to trace these trucks. Now this is absolutely absurd. I have to only file a complaint. It is for them to investigate and find out which are these trucks. How would I know which are the trucks? This reply of the police that they are trying to shield these particular persons who have committed such a huge crime against the Goan people. These criminals should not be shielded. I do not know why the police are shielding it, but it is obvious from the reply that they are shielding these people. Now, as far as the FDA is concerned, CIFT is concerned, and FSSAI is concerned, they have not appeared today. I had urged the court to issue a warrant against the director of FDA. The court has said we will give a last opportunity. If that does not come on the next date, then we will issue a warrant against this. Now, if you have seen your own report, the report carried by Prudent Media, it is obvious that the FDA is not doing their job properly. The fish is not inspected properly, and this is all done because
the powers to be are protecting this formalin fish mafia. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकर आनी साव्यो डायस. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.